बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव तांकां तुमच्या हातान घालीत जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस तावन ताका दवरूंक दिवंक बरो सोयीक तो पळोवन आसलो. फूग नासतल्या उड्याच्या पयल्या दिसाक शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय. आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारान मेळूंक वचात आनी ताका म्हणटात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या सिसा बरोबर तुज्या घरान हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो. तो शिसांनी पाळलो आनी पास तयार केली. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलोलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर कोंताबरीत जाली आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. तांणी असो प्रतिपाल केलो. म्हज्या बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलेलें आसा ते प्रमाणे व्यथा करो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताची कोता. जल्मकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतलो जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलें.